पण नगरपालिकान हे जे भाडेवाड जे केला न्हू तेजेर आमचो वेपाऱ्यांचो प्रकट विरोध आहा. कित्याक डबल केला भाडें 150 आसले ते 300 करता म्हणजे 296 करताय. हांकां खंयच्याच डिपार्टमेंटान जाल्यार गव्हर्मेंटान सांगूंक ना भाडें वाड कर म्हणून. हे स्वता कावन्सल मिटींग घेवन डिसायड करतात. आनी बाकीचे म्युन्सिपालिटी जे आसा जाल्यार सांखळे आसूं पणजे आमचे CCP आसूं मडगांव बिचोले सांखळे हेंची रेट पयलीं आदली रेट आसा 150 130 140% आहा. 140 130 150 110 आहा बी सांखळे 110 आसा. ते आमकां शक्य ना म्हणून कित्याक आतां बिजनस सामकोच डावन जाल्लो आसा आनी मार्केटाचें कंडिशन सामकें वायट आनी हे जे मार्केट आसा पळय हे पयलीं पोर्तुगीजांनी बांदलेलें. सो हे इंडियन गव्हर्मेंट किंवा गोवा गव्हर्मेंट हेंच्यांनी कांयच कारणे पसून खर्च करूंक ना. आमी मार्केट तशें म्हापसा बंद करता सद्या कित्या जागा म्हापसा आमी बंद करतले फूल सिटी बंद आमकां जाता. आनी त्या भायर बाकीचे सिटीचे कोण लोक आहा जे आमचे सपोर्टर आहा म्हापसा ऑल इंडिया ट्रेड युनियन आहा पळय तांकां जे आमी तेंचे कडेन आमी वयतले आनी तेंचो सपोर्ट घेवन मागीर फुडें फर्दर आमी डायरेक्शन फूल गोवा बंद करूंक ट्राय करता. नगराध्यक्ष म्हणटा निर्णय पालिकेन बसकेत घेतिल्लो. आतां फाटीं घेतलो जाल्यार परती बसका घेवन निर्णय घेवचो पडटलो. ते इन फेवर ना म्हणून ते रेजोल्युशन घेतला पळय तेजें म्हणून ते म्हणटाले की ते तुमी आसा तीच रेट दवरा आमकां इनक्रीज करूं नाका म्हणून. तुमी कितें डिसिजन आमी आतां अशें डिसिजन घेतलें की फूल कावन्सिलका हांगा आनी एक मिटिंगेक घेतलेलें आसा कावन्सील मिटिंगेक म्हणटा की आमकां ते कावन्सील मिटींग आपोवनूच आमकां डिस्कशन करचें पडटलें आनी तें रेजोल्युशन कितें आसा तें घेवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.